गोयच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडल्या। रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष आणि संस्थापक वांगडी मनोज परबान राजकारणाक राम राम करपाची घोषणा केली। आरजेपीच्या अध्यक्षपदासयत संस्थापक वांगडी म्हूण राजीनामो दितलो अशेंय जाहीर केलें। पणजे आरजेपीच्या कार्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तांणी ही घोषणा केली। गोंय सरकारान एक परिपत्रक जारी करून सरकारांची कर्मचाऱ्यांची इंधनाची बचत आणि साधन संपत्तीचो कार्यक्षमतेन वापर करचो अशें आवाहन केलां। ह्या निर्देशा प्रमाण कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो चड वापर करचो, कारपुलिंगाक प्राधान्य दिवचें, गरजे भायर प्रवास टाळचो आनी शक्य जाल्यार व्हर्च्युअल मिटींग प्लॅटफॉर्माचो वापर करचो अशें जाहीर केलां। मुख्यमंत्र्याचे मान्यताये उपरांत हो निर्णय घेतला आनी हाचे फाटलो हेत प्रशासनात टिकाऊ आनी पर्यावरणाक अनुकूल प्रवास पद्दतीक चालना दिवप हें स्पश्ट जालां। धोकोदायक अवस्थेत आणि कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्या मडगांवच्या हॉली फॅमिली इमारतीचो कांय भाग भौशीक बांदकाम खात्याच्या मजतीन मातये भरवण केला। इमारत कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केल्या। फाटल्या वर्सा इमारतीचो कांय भाग कोसळिल्लो। आतां मेरेन वट्ट 21 इमारती धोकोदायक आशिल्ल्याचें निश्चित केलां, अशें उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी सांगलें। एनडीटी अहवाल मेळ्ळे उपरांत उरिल्ल्यो धोकोदायक इमारती मोडटले अशेंय तांणी सांगलें। पणजेंतल्या सांतिनेज हांगच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखे मुखार रस्तो खचिल्ल्यान महापौरान पळोवणी केली। तपासणे उपरांत ही घडणूक पोरन्या भुंयगत लायनीक लागून घडला अशी शक्यताय महापौरान उक्तायल्या। शारांतल्या अशाच धोक्याच्या सुवातींची लोकांच्या सुरक्षे खातीर तपासणी जातली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। दुरुस्तीचें काम बेगोबेग पुराय करपाची सुचोवणी संबंदीत खात्याक महापौरान दिल्या आनी फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हूण गरजेचे उपाय करतले अशेंय तांणी सांगलें। मडगांवात जाल्ले पत्रकार परिशदेत मिकी पाशेकोन हाचे आदीं 3 फावटी बाणावले मतदारसंघांतल्यान जिखून आयिल्ल्याची याद करून दिली। ह्या खेपे बाणावले सावन वेंचणूक लढयतलो अशें तांणी सांगलें। तशेंच ताची घरकान्न विओला पाशेकोन नुवें मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। तशेंच खंयच्याच पक्षांतल्यान वेंचणूक लढयतले हो निर्णय आजून घेतिल्लो ना आनी ते लोकां खातीर सरप्रायज आसतलें अशेंय तांणी म्हणलां। तशेंच काँग्रेस पक्षात पयशाच्या बदलांत तिकेटाची विक्री जाता, हाका लागून काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्यार लेगीत आपूण ती घेवचो ना असो सणसणीत आरोप तांणी पत्रकार परिशदेत केला।
साखळी सुपाचीपूड हरवळे वाठारात हालींच केल्ल्या रस्त्याक खड्डे पडल्यात. देखून येवपी पावसात हो रस्तो पुरायपणान काबार जावपाचो भंय नगरसेवकान उक्तायला. देखून हे काम रोखडेंच बंद करचें ना जाल्यार आपूण स्वता उच्च न्यायालयात वचून हे काम बंद करतलो अशी शिटकावणी साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगान हांणी केला. बार्देसांतल्या शापोरा जेटीची दिसान दीस वायट स्थिती जायत आसा. सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केला. सरकाराच्या आदेशा प्रमाण नुस्तेमारीक राज्यांत 2 म्हयन्यां खातीर बंदी आसता. मात शापोरा जेटीचेर थळाव्या नुस्तेकारां खातीर मे म्हयन्यांतूच ही बंदी लागू जाता. सँडबार हो हांगच्या दर्यांतलो मुखेल अडथळो. मात नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री हे विशीं कांयच करिना. सरकारान चिंतला तरी कितें असो प्रश्न शापोरा फिशींग बोट असोसिएशनाचो अध्यक्ष बलभीम माळवणकार हांणी उप्रासला. गोंय पर्यटन खात्यान आनी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयान बागा दर्याचेर आयोजीत केल्ल्या गोवा शॅकेथॉन वर्क फ्रॉम गोवा उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. गोंय आतां फक्त पर्यटन थळ न्हय तर नवनिर्माण, उद्देजकता, सृजनशीलता आनी लवचीक काम संस्कृतायेचें केंद्र जावपाक लागला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या अपेक्षा प्रमाण स्टार्टअप, सहकार्य करपी पर्यावरण प्रणाली, डिजिटल मुळावी बांदावळ आनी कुशळताय उदरगतीच्या उपक्रमांतल्यान नवी संदी निर्माण जावपाक लागल्यात अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. नावेली मतदारसंघात कोल्डे तळावली वाठारांतल्या थळाव्यांनी वीज खात्या आड नाराजी उक्तायला. फाटलीं 2 वर्सां उण्यांत आनी चड वोल्टेजीचो त्रास सोंसपी थळाव्यांनी बेगोबेग नवो ट्रान्सफॉर्मर बसोवचो म्हूण मागणी केल्या. ह्या विशीं ग्रामस्थांनी मडगांवच्या वीज खात्याक घेराव घातलो. राज्यांत आप संघटना घटमूट करपा खातीर पक्षान 5 नवे विभाग मुखेली नेमल्यात. ते प्रमाण बायला विभागाच्या अध्यक्ष पदाचेर ममता मेबान हाची निवड केल्या. जाल्यार ओबीसी विभाग मुखेली म्हूण संदीप पेडणेकार, एसटी विभाग मुखेली राजेश गांवकार, अल्पसंख्यांक विभाग मुखेली जेम्स फर्नांडीस आनी युवा विभाग मुखेली म्हूण पूजन माळवणकार हाची नेमणूक केल्या. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन पक्षाची संघटना घटमूट करपा खातीर वावर चालू आसा. नव्यान नेमिल्ल्या अध्यक्षांचेर जिल्लो मतदारसंघ आनी बूथ पावंड्यार पक्षाचो विस्तार करपाची जापसालदारकी सोपयल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या गुन्ह्या फाट्यान मालीम बेतीच्या नुस्तें मार्केट वाठारात धडक कारवाय करून सुमार 8 लाख रुपयांचे 39 पूज्य 88 ग्राम हेरोईन जप्त केले. तशेंच दोगा नेपाळी तरणाट्याक अटक केली. 36 वर्साचो अर्जुन विश्वकर्मा आनी 25 वर्साचो चेतकांत ओली अशी अटक केल्ल्यांची नांवां आसात. हे दोगूय नेपाळचे. गुन्ह्या फाट्यान सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेल्यान ही कारवाय केल्या. दुबाविता कडल्यान घुवळे वखदांचो सांठो जप्त केलो. ताची बाजारांतली किंमत सुमार 8 लाख रुपया आशिल्ल्याची म्हायती गुन्यांव शाखेन दिली. कॉक्रोच जनता पार्टीन 6 दिसां भितर 1 कोटी परस चड फॉलोअर्स जोडल्यात. हातूंतल्यान तांणी एकाच दिसात 30 लाख लोक जोडल्यात. 15 मेक सरन्यायाधीश एका प्रकरणाची सुनावणी करतना कांय बेरोजगार तरणाट्यांची तुळा कॉक्रोच कडेन केल्ल्याचो दावो केल्लो. ह्या उपरांत महाराष्ट्रांतल्या अभिजीत दिपके हांणी सोशल मिडियाचेर हो अकाउंट तयार करपाचें थारायलें. लोक ताचे कडेन जोडपाक लागल्यात. साळगावच्या खोटला वार्डातल्या लागवडी खातीर योग्य आशिल्ल्या जमनीचेर अनवळख्यान मातयेचो भराव घाला. सुमार 3 ते 4 ट्रक माती वाठारांत हाडून वतिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या प्रकरणात उपजिल्लोधिकारी कार्यालय आनी पंचायती कडेन लेखी कागाळ दाखल करतले अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन बिरेस्तारा बांबोळेच्या राजीव गांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्सात आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपली. ह्या वेळार गोंय काँग्रेसीचे अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, पदाधिकारी आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. मजगती आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाक दुखापत जाली. राजीव गांधी हांकां आर्गां ओंपपा खातीर ताच्या पुतळ्याक हार घालपाक सपना वयल्यान वयतना आलेमावच्या पांयाक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. स्वयंपूर्ण गोवा संकल्पनेखाला नागरी पुरवण खाते आणि कामत गॅस एजन्सीच्या आदारान हिंदुस्तान पेट्रोलियम महामंडळान LPG गॅस कमी वापरून उर्जा बचत कशी करची, अपघात कशे टाळचे या विशयाचेर एक कार्यशाळा दिवचले घडोवन हाडिल्ली. दिवचल पालिका सभाघरात जाल्ले ह्या कार्यशाळेक लोकांनी लाव घेतलो.
फाटले कितलेशेच दीस जाले कुळे वाठारांतल्या मारियन फर्नांडीस हाच्या घरा मुखावयली उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जाताले. थळाव्यांनी संबंधीत विभागाकडे कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय करूंक ना. उपरांत ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडली. तेन्ना संबंधितान उदका पायपलायन दुरुस्त करपाच्या कामाक सुरवात केली. गोंयांत 21 आनी 22 मे अशा 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. ते भायर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किमी आसतलो. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. महाराष्ट्राच्या ठाणे रेल्वे स्टेशना लागसरच्या गामदेवी मार्केट कॉम्प्लेक्सान बाजारात अचकीत व्हड उजो लागलो. हातून उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी सागर शिंदे आनी सेक्युरिटी गार्ड काळू गाडेकार ह्या दोगांयकूय मरण आयले. जाल्यार हेर उजो पालोवपी दळाचे जवान सामके जखमी जालात. तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. जम्मू काश्मीरात सतत पडपी पावसाचो परिणाम जायत्या वाठारांनी सामान्य जिणेचेर जाला. दाळूर, उलूम, रहिमिया लागसर उदकाळ आनी भूंयकंपा सारख्या परिस्थितीक लागून श्रीनगर बांदीपोरा रस्तो आडवला. पावसाचे उदक आनी चिखल कितल्याशाच घरांनी भितर सरून घरांतल्या वस्तूंचें लुकसाण जालें आनी थळाव्या कुटुंबाक समस्या निर्माण जाल्ल्याचें कळटा. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मदत आनी दुरुस्ती कामाचें नियोजन केल्लें आसून सुरक्षीत जाग्यार तांकां व्हरपाचें पळयतात. वाराणसीन पडपाच्या प्रचंड उष्णतेंतल्यान थाकाय मेळोवपा खातीर मोठ्या संख्येन लोक गंगा घाटार भेट दितात. दशाश्वमेध घाटाचेर फांतोडेच्यान मोठी गर्दी दिसून आयली. वाडटे तापमान आनी कडक गरमेंतल्यान थाकाय मेळोवपा खातीर लोक गंगेत नातना दिश्टी पडले. दिसभर घाटाचेर भावीक आनी स्थानीक थळाव्यांची गर्दी दिसून येता.
दिल्ली देहरादून हांगा बुधवारा 9:35 वरांचेर पेन्सिया हॉस्पिटलान एसी फुटून एके 66 वर्साच्या पिरायेच्या बायलेक मरण आयले, जाल्यार 16 जाणांक गंभीर दुखापत जाला. पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण एसी हॉस्पिटलाच्या आयसीयूत आशिल्ली आनी त्या वेळार 14 पेशंट एडमीट आशिल्ले. तातूंतले 5 जाण आयसीयू भितर आशिल्ले. मरण आयिल्ली बायलेचें नांव विरावती अशें कळटा. कोइंबुरात एक सुंदर दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें, कारण मोठ्या संख्येन स्थलांतरीत सुकणीं शारांच्या तालार दाखल जातात. ही सुकणीं भायल्या प्रदेशांतल्यान प्रवास करून येतात आनी न्हंयच्या तालार आशिल्ल्या सुरक्षीत वातावरणांत रावतात. सकाळ आनी सांजे वेळार सुकण्यांची हालचाल वाडल्या अशें स्थानीक रहिवासी सांगतात. ह्या सोयऱ्या सुकण्यांच्या आगमनान कोट्युंबिराची तळी परतून एक फावट सैमीक सोबीतकायेचें केंद्र जाल्या. दिल्ली विमानतळार इबोला व्हायरसा संबंधी भलायकी सूचना जारी केल्या. भलायकी सेवा महासंचालनालयान आनी भलायकी मंत्रालयान प्रवाशाक सादूर रावपाक सांगला. इबोला पिडेस देशांतल्यान येवपी वा प्रवास करपी प्रवाशांनी जतनाय घेवपाचोय सल्लो दिला. भलायकेचो कसलोच धोको जावचो न्हय हे खातीर अधिकारी परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरतात. पॅलेस ऑन व्हील्स ही लक्झरी गाडी 45 वर्सांत पयलेच खेपे मे म्हयन्यांत आपली खाशेळी धांवपळ सुरू केल्या. ही गाडी भारतीय रेल्वे आनी राजस्थान पर्यटन हे संस्थेन संयुक्तपणान चलता. तातूंत राजस्थानाची संस्कृताय, दायज आनी ऐतिहासीक गंतव्य सुवाती दाखोवपी राजकीय प्रवास अणभवपाक मेळटा. भारतात प्रीमियम दायज प्रवास सोदपी पर्यटकांचेर लक्ष ही खाशेली धांवपट्टी ओडून घेता. मध्य प्रदेशातल्या छतरपूर जिल्ह्यात काळंगाची शेती शेतकऱ्या खातीर एक फायदेशीर व्यवसाय ठरता. शासकीय मदतीचेर जोरार शेतकरी हजारांनी एकराचेर या पिकांची लागवड करतात. त्या खातीर या हंगामात पिकाचे खूप उत्पन्न मेळटा. सरकाराच्या आदारान शेतकार हजारांनी एकरांनी या पिकांची लागवड करतात, जाका लागून हंगामी उत्पादन बळिश्ट जाता. ही फळां फक्त 60 ते 70 दिसांनी पिकतात, जाका लागून शेतकाराक थोड्याच काळात बेगीन रोख परतावो मेळटा. थळाव्या बाजारातूच न्हय तर लागसारच्या मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांतल्या जिल्ह्यांनी हे उत्पादन विकपाक लागल्यात आनी शेतकाराक लाखांनी उत्पन्न मेळटा अशें कळटा.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच